मोपा विमानतळाच्या तयारेचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान घेतलो नियाळ. प्रधानमंत्र्याच्या हातान डिसेंबराच्या पहिल्या पंधरशीत मोपा आयुष हॉस्पिटल जुवारी पुलाचे उक्तावण. विदेशात जॉबांचे हायस दाखवून ह्युमन ट्रॅफिकिंग पैशांच्या आशेन फेक एजंटांचे बळी पड नाकात. पोलिसांनी फेक एजंटा आड सक्रिय जावचे. अँटी ह्युमन ट्रॅफिकिंग कार्यावळीत मुख्यमंत्र्याचो उलो. प्रायव्हेटात कॉन्त्राटाच्या जॉबांच्या सुरक्षेक सरकार हाडटा ऑर्डिनन्स. मुख्यमंत्री उलयलो. भुरग्यांक अपस्किल करूंक कन्स्ट्रक्शन वेलफेअर बोर्डाचे वांगडीच खंय हाडटात आडखळी. मिड डे मील वाल्यांक शिक्षण खात्याचे अपेक्षेप्रमाण दरवाड. दरेक विद्यार्थ्या फाटल्यान 100 ग्रामाक 8 रुपया, 150 ग्रामाक 10 रुपया मेळटले. 7 नोव्हेंबरा सावन दरवाड लागू. शिक्षण खात्यान प्रायमरी स्कुलांनी कॉन्त्राटाचेर 88 टीचर भरपाची प्रक्रिया केली सुरू. 7 ते 9 नोव्हेंबर मजगती इंटरव्ह्यू. कला अकादमीचे चडशे काम जाला, मात इफ्फी वेळार मुख्य सभाघर वापरूंक मेळचे ना म्हणटा कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे. कला संस्कृती खात्याचो डीडी कोसंबी महोत्सव 10 ते 14 नोव्हेंबर मजगती मडगांवा रवींद्र भवनात. दामोदर मावजो, प्राध्यापक माधवी मेनन बाकीच्या मानेस्तांची व्याख्याना. पत्रकार इसुदन गडवी आम आदमी पार्टीचो गुजरातात सीएम फेस. दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालान केली घोषणा. मडगांव पालिकेचे स्टँडिंग कमिटीचे वांगडी बिनविरोध 7 फॉर्म आयिल्ले. 1 अर्ज चुकिल्ल्यान भायर. मार्केट आणि गार्डन लायब्ररी कमिटी बिनविरोध. 5 अर्जदार एकलो सरलो फाटी. फेक कोविड सर्टिफिकेशन केशीत कर्लिसाचो पात्रांव एडविनाक जामीन. म्हापसा जेएमएफसीन 15,000चे बेल बॉन्डार सोडलो. हैदराबाद पुलीस घेवंक शकता ताब्यात. देशात कोविडाच्यो नव्यो 1,216 केशी. 16,000 ॲक्टिव्ह केशी. गोंयांत नव्यो 17 केशी. ॲक्टिव्ह केशी 97. आर्चरींतल्यान एकाग्रता वाडटा. गोंय सरकार आर्चरीकूय आदार करतलो. पणजे कांपाल ग्रावंडार 42वी राष्ट्रीय ज्युनियर आर्चरी सर्तीच्या उक्तावणाक मुख्यमंत्री उलयलो. आज व्हडली दिवाळी. तुळशी लग्नाची तयारी. तुळशी नेसल्यो. नवरो जिणोय नेसून तयार जाता. उशिकांडे, चिचो, आवाळे, जिण्यांचो बाजार. लग्नाचो सीझन तेकलो. क्रायम ब्रांचीची मैड्या रेड. थंयच्या रवी लक्ष्मण नायक ह्या 34 वर्षाच्या तरणाट्याक धरलो. 10.5 लाख रुपयांचे ड्रग्स जप्त. पंजाबात शिवसेनेचो फुडारी सुधीर सुरी फारपेटात सोंपलो. अमृतसरात आंदोलन करतना एकल्यान केलो फारपेट. आरोपीक पुलिसांनी धरलो. पिस्तूल जप्त. फ्रांसीत हवेचे प्रदूषणाची पातळी आणि घुसमट वाढली. सरकारी कचेऱ्यांनी 50% कर्मचारी, 50% वर्क फ्रॉम होम. लहान भुरग्यांक हायस्कुलांक सुटी. दिल्लीत हवा प्रदूषण खूपच वाढिल्ल्यान कमर्शियल डिझेल गाडयांक दिल्लीतल्या रस्त्यांचेर बंदी. दिल्ली सरकाराचो निर्णय. काश्मीरी फुटीरवादी फुडारी शब्बीर शाहचे श्रीनगरातले घर ईडीन घेतले ताब्यात. पुरावे सोदतात. लष्कर-ए तैयबाक फंडिंग केला म्हूण आरोप. भारतीय वनडे टीमीचो हंगामी कॅप्टन शिखर धवन पंजाब किंग्साचो कॅप्टन. पंजाब किंग्साच्या बोर्डान जाहीर केलो निर्णय.
न्यूझीलंड पावली T20 वर्ल्ड कपाच्या सेमी फायनलीत ऑस्ट्रेलिया अफगाणिस्ताना आड जिखली. फुडार इंग्लंड आड श्रीलंका मॅचीचेर आज मॅच. इंग्लंड जिखल्यार सेमीत, हरल्यार ऑस्ट्रेलिया.